नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। मिनाचो रिजेक्ट वडोवंक लिजांच्यो शिमो बदलपाचो प्रस्ताव केंद्र आनी गोंय सरकारामदी हुमकळ्ळो। गोंयचे मिनेर खण खाते म्हणटा विशय केंद्राचे अधिकार कक्षेत गोंयच्या हातांत ना। शिरदोनच्या लोकांनी नॅशनल हायवे आडायलो। 2.5 वरां हायवे ट्रॅफिक ब्लॉक। हायवे क्रॉस करतना जातात ॲक्सिडेंट। लोक मागतात सबवे, सरकार आयकना, लोकांचे सडकले। चेन्नईन एफसी गोवाचे 4 गोल, मेंडोजाचे 3 गोल, इलानोचो 1। चेन्नईन आनी एफसी गोवानूय चुकयले कितलेशे चान्स। दुसरे आयएसएलात एफसी गोवाची पहिली हार। सोमारा सगळ्यो फेरी सकाळी 9 ते 11 बंद। 19 महिन्यांचो ओव्हरटाईम दिल्लो ना म्हणून स्टाफाचे आंदोलन। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा संप बेकायदेशीर, कारवाईची शिटकावणी। आनी रेंव काडपाक नेम अटीचो मसुदो तयार। ह्या सप्तकांत रेवकारांक लायसनां दिवपाची प्रक्रिया सुरू। पयले टप्प्यात 90 जाणांक वर्साक 1600 घनमीटर रेवेचें लायसन। खबरो विस्तारान। मिनाचो रिजेक्ट वडोवंक लिजांच्यो शिमो बदलपाचो प्रस्ताव सध्या केंद्र आनी गोंय सरकारामदी हुमकळ्ळा। विशय जाग्यार पडमेरेन मायनिंग सुरू जावंक शकना। गोंयांत लीज वाठारा भायर मायनिंग रिजेक्ट वडोवंक लिजाच्यो शिमो बदलप गोंय सरकाराच्या अधिकार कक्षेत ना। ते खातीर केंद्र सरकारान कायदो सुदारचो पडटलो म्हूण खण खाते आनी मायनिंग उद्देगांतली सुत्रां सांगतात। सुप्रीम कोर्टान पोरूं मायनिंग बंदी फाटीं घेतना लिजांचे शिमे भायर मीन वा मायनिंग रिजेक्ट डंप करपाक बंदी घाल्ली। गोंयांत मायनिंग परत सुरू करतले म्हळ्यार मायनिंग रिजेक्ट वाडोवंक सुवातेचो प्रस्न उप्रासला। लीज वाठारां भायर डंप वा मीन घालूंक मेळना। लिजांच्या शिमांचो विशय केंद्रीय खण खात्यान गोंयच्या माथ्यार मारला। मायनिंग रिजेक्ट लीज वाठारां भायर डंप करपा खातीर लिजाच्यो शिमो बदलच्यो म्हूण केंद्रीय खण खात्यान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक सुचोवणी केल्ली। ते प्रमाण मुख्यमंत्र्यान खण खात्याक कायदेशीर गजाली करपाक सांगल्यो, मात तशें करप खंय गोंयाक शक्य ना। खण खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लिजांच्यो शिमो बदलप शक्य ना, कारण MMDR कायद्याच्या कलम 1 आनी कलम 6 प्रमाण एखाद्या वाठारांत एखाद्या सुवातेर वा एखाद्या तरेचे मीन वा मीन उद्देगाचे उदरगतीच्या नजरेन एखाद्या लिजाच्यो शिमो बदलपाच्यो वा वाठार वाडोवपाचो आसल्यार केंद्र सरकार तसो निर्णय घेवंक शकता, मात ती गजाल करपा फाटली कारणां सरकारान लेखी नमूद करची पडटली। केंद्रीय खण खात्यान गोंय सरकाराक जरी लीज बाउंड्री बदलच्यो वा मायनिंग रिजेक्ट डंपाक जागो वाडोवन दिवचो म्हूण सांगलें तरी MMDR कायद्याचे 6वें कलम राज्य सरकाराचेर लीज बाउंड्रीत सुदारणा करपाक मर्यादा घालता। दुसरे वटेन लिजां पयलींच रिन्यू केल्ली आसात। सरकाराक लिजांच्यो शिमो बदलपाच्यो आसल्यार लीज धारकांक केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान नव्यान पर्यावरणीय दाखलो घेवचो पडटलो। ते शिवाय इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान पास केल्लो मायनिंग प्लानूय बदलचो पडटलो। गोंयच्या खण खात्याक केंद्रीय खण खात्या कडच्यान मायनिंग लिजांच्यो शिमो बदलच्यो म्हूण पत्र मेळ्ळां, मात गोंयचे खण खातें ताचेर कांयच निर्णय घेवंक शकना। राज्य सरकार आतां केंद्रीय खण खात्या कडेन पत्रव्यवहार करून लिजांच्यो शिमो करपाक गोंयच्या मर्यादेची कल्पना दितले। पोरूं गोंयची मायनिंग बंदी काडटना सुप्रीम कोर्टान मायनिंग कंपन्यांक लीज वाठारां भायर डंप उडोवंक बंदी घाल्ली। लीज वाठारा भायर डंप उडयल्ल्यान मायनिंग आनी पर्यावरण नेम मोडटात म्हूण आर्ग्युमेंट घाल्लो। दुरुस्ती केल्ले MMDR कायद्यातूय लिजाच्यो शिमो बदलपा विशीं स्पश्ट कांयच ना। केंद्रीय खण खात्यान हो विशय गोंय सरकाराचेर धुकलिल्ल्यान मायनिंग सुरू करतले जाल्यार मिनेरांक सध्या तरी कांयच उपाय ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। बांबोळी शिरदोनच्या लोकांनी नॅशनल हायवे आडायलो। दनपारां 2.5 वरां हायवे ट्रॅफिक ब्लॉक उरलो। हायवे क्रॉस करतना ॲक्सिडेंट जातात। सबवे बांदून दिवचो म्हणून शिरदोनकारांची मागणी। आमदार सरकार कोणूच कानामनार घेना। आयतारा विष्णून लोकांक मेळपाक आपोवन खंय कुसमारली। लोक चाळवलो, तांणी रस्तो आडायलो। निमाणे पुलिसांनी तांकां सोमारा मुख्यमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट दिता म्हणून उतर दितकच लोक फाटीं सरले।
17 तारीख वर्षाचे हांव पळयता तुमकां बाकी तकलेन सारको ना आम्ही आयज रस्तो अडयला आमचे सर्वे करूंक जाय म्हणून आम्ही खूपदा एमएलए फुड्यान गेले पूण एमएलएन आमचे कितेंच करूंक ना आयज आमकां णवांक घरा कडेन आपयल्ले आनी आमी णवांक सुद्दां थंय आहा आनी अजून पासून आमकां एमएलए मेळोंक ना अंडरग्राउंडाक लागून आमच्या एमएलए कडेन प्रोसिजर घातलो आसा आमी 10 फावट तेज्या फुड्यान गेली तर तेणे आमचे कांयच जबाब दिलो ना पंचायतीन आमी मागणी घातली एमएलए कडेन मागणी घातली तशेंच आमी सीएमा कडेन सुद्दां आमी घालपाचें केलें आनी ह्या फुडें आमच्या एमएलएन कांयच रिस्पॉन्स आमकां दिलो ना म्हणून आयज आमी ह्या रोडार आमकां येवची पडली ह्या गांवची सेवा करपाक ताका निवडून हाडलेलो आसा ही गांवची सेवा करपाक विष्णू सूर्य वाघ साहेबाक भितर साहेब म्हणटा कोण तरी येतलो ताका येवन दी आनी आमकां सांगोनी आपूण रेडी आसा म्हणून करून केन्ना त्या करून स्टेटस कितें आसा आमकां सांगचो आमी रेडी आसा गाडी घेवन पळोवपाक आमकां रस्त्यार रावपाक गरज नासली म्हाजे बंदाक म्हाकाय रस्तो जाय लोकांनी रस्तो जाय म्हणून लोक येयला कित्याक आमकां तर इश्टू वाग काजू कडेन ऑफिसान जर मेवल्लो जाल्यार रस्तो आमी वाडोवचे नासलो आनी आयज वाघाच्या घरा कडेन 2 वरां रावन वाघ लुपोवन भोंवता म्हणून आयज आमकां हांगा येवचें पडलें सकाळी 9 सुमार लोकांच्या घरांनी गेल्ले ना आमी आतां 2 वरां जाले तेजे कडेन गाडी आसता आनी आमकां कांय सुचोना आतां कितें करपाचें 70 people, over 70 people have died. From the time they came to power, and they came to power only by giving assurance that they will build this bypass. or bypass बांधतले म्हणूनच ते पावरान येयले ना जाल्यार ह्या 7 आंध्रेन तेंका केन्नाच हो सीट तेंका मेवचो नाहलो एश्युरन्स दिले येणी बॉल सांबाळली येणी काँग्रेसान 15 वर्सां थिंगा हे बसयलो फातर बसयलो तेजेर सुणी मुत्ता हे कितें जे लोकांक हाडपाक कोण गुन्यांवकारी न्हू द रिसेंट गव्हर्मेंट आनी आमचो एमएलए आनी कोणूच न्हू निमणे पोलिसांनी मध्यस्थी करून लोकांक थंड केले सोमारा तांकां मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरपाचें लेखी उतर दिले उपरांत लोक रस्त्यावेल्यान फाटीं सरले प्रॉब्लेम आहा न्हू तो हायर ऑथॉरिटी कडेन व्हरपाक आता तुमकां फोन केला मग ते येयल्ले आसा तुम्ही कोण आता तुमचे कोण आता सीएम जावं कोणूच त्यांचो येवनी आनी तेंच्यानी ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आयएसएलात चेन्नईन एफसी गोवाक मारले दुसरे आयएसएलात ही एफसी गोवाची पहिली हार एफसी गोवाच्या तिसऱ्या मॅचीत चेन्नईन एफसी गोवाचेर 4 गोल तोपले 3 मेंडोजान 1 गोल इनानून मारलो चेन्नईनान सुरवातीकच अटॅकिंग खेळ सुरू केल्लो तांणी कितलेशेच चान्स वगडायले मात सुरवातीचे 10 मिनटां उपरांत एफसी गोवाची गेम मातशी जाग्यार आयिल्ल्या भशेन दिसली एफसी गोवान बरोच अटॅक केल्लो मात चेन्नईनाचे डिफेन्स फोडप एफसी गोवाच्या स्ट्रायकरांक जमलें ना